नॅशनल वॉटरवेज अडसडाक लागून पणजे वास्को प्रवास 9 किलोमीटर उणो जाला म्हूण केंद्रीय मंत्री उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद भाऊन ट्वीट केलें. ताका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो सोमतोच रिस्पॉन्स. हे कनेक्टिव्हिटीक लागून लोकांक थाकाय तेच बरोबर पर्यटनाकूय नेट मेळटलो म्हूण प्रधानमंत्र्याचे ट्वीट. दोगांयचे ट्वीट वाऱ्यार. पणजे मुरगांव नॅशनल वॉटरवेज येरादारीक उक्तो जालो केन्ना काय म्हूण जाका ताका प्रश्न. नेमको खंयचे मार्गा विशीं भाऊन ट्वीट केला काय म्हूण प्रश्न. फॅक्ट चेक करूंक प्रुडंटान भाऊक फोनार गाठलो. भाऊची चुकीची दुरुस्ती. पणजे वास्को फेरीक जेटी प्रोजेक्ट खंय दोनापावल वाठारांत खंय तरी रोखडोच जातलो म्हूण भाऊ आमचे कडेन उलयलो. वॉटर जेट्टी करतले, फ्लोटिंग जेट्टी जी सँक्शन ऑलरेडी जाल्ली आसात. तातूंतल्यान दोनापावला एक जेट्टी येतली, फ्लोटिंग जेट्टी. एमपीटीन थंय आमी हेका लागून टुराक लागून सगळें हें करतात, थंय सगळो प्रोजेक्ट करतात. हॉटेल रेस्टॉरंट सगळें करतात. आनी तातूंतल्यान पणजेच्यान जेन्ना वास्को वताले तेन्ना 32 किलोमीटर डिस्टन्स जातालें. ते आतां पणजेच्यान आमी वास्को गेले वाया दोनापावल गाडी हितूनच्यान ते डिस्टन्स कमी जातलें. उतरांच्यान गेल्यार गाडी अशी आमी फेरीन जशी गाडी वता तशी मोठी फेरी जावन थंय गाडी वतली अशी त्या हितूनच्यान जेट्टीच्यान. हय, टुरिझम प्रोजेक्ट जालो न्ही तो? हय, टुरिझम प्रोजेक्ट जालो. हय, शिपींग एंड टुरिझम प्रोजेक्ट. आनी तेवटेन एमपीटी रिसीव करतले? हय हय, तेवटेन एमपीटीक सुट्टले. हय. आनी केन्ना जातलो स्टार्ट प्रोजेक्ट कसो? जातलें, बेगीन जातलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.